this is it. ते प्रूफ आसूं जाय. We are not required to prove the negative. तूं कोणागे हात कातरता जाल्यार म्हूण आहा जाल्यार प्रूफ खूंय आहा तें दाखय. There is also another thing. Before COVID shutdown, lockdown happened, there was one talk by a very eminent historian called Paiva. It was about the Inquisition of Goa, and he held it here in Institute Camões. How yellow thing especially because I have this interest in history and I know about things. So I came there, and it is worth. I will not make any comments now. It is worth listening to him and understanding what he talks about Inquisition and myths and misconceptions about Inquisition. Thank you. तुम्ही आता म्हटलें खांब्याचो हें ना हिस्ट्री ना पूण थोडे जे हिस्टोरियन आहा ते कितें म्हणटात ताका नांव कशें पडलें हातकातरो खांबो म्हणून कित्याक लागून नांव पडलें कारण आतां गोंयचे जे थोडे हे आसा हिस्टोरियन म्हणजे इतिहास So I am not a big expert, but I will go by evidence. Evidence आसूं जाय. 30 वर्सां 50 वर्सां कोण मोडलं देखून ते फायदो जायना न्ही. ते तुवें एक नांव दिलें जाल्यार आमी कोणा बोटलेर म्हणल्यार बोटलेर जाता जायना. You understanding what I am trying to tell you? It's not like that. It is आमी तोरपाटी जोकूय म्हणटात. Sometimes we say it out of love, but it doesn't mean that he is really that. Understand? म्हणजे तुमचे म्हणणें नाव आता चेंज करता ते नांव आहा ऑफिशियली पेलोरीन नोव. ते कोण नांव दिल्लां हातरो खांबो तें तूं म्हाका सांगात. कोण दिलां? तेच ही ऑफिशियल रेकॉर्डा पेलोरीन नोव म्हूण आहा म्हणल्यार न्यू पिलरी. तुमचें म्हणणें केन्ना बांदलोलो? पुर्तुगेज टायमार. सो पुर्तुगेज टायमार हातरो खांबो नांव दिल्लो ना न्ही. पेलोरीन नोव दिलो. तुमचें म्हणणें आहा की म्हणजे जे आतां गोंयचे See, we'll discuss on this Pilori एकूच Novo म्हाका separately because that is an independent debate. We will talk on this because that's an independent topic. It will take about 15 minutes to explain all this plus and the minus. I will not simply tell you what I feel. I can tell you what I feel last, but I can tell you what is plus and what is minus. But my topic today is not about that. My topic is about complaint which I have come to file against this man for having done another recording on 29 October 2025, bringing this also, and whether that is right or wrong is all we will see afterwards. You are brought St. Francis Xavier inside this to lay the foundation, lay the base for all this in front. आता तूं पळय, तुवें पळयलो जाल्यार ते व्हिडिओ आनी तूं भायर आशिल्लो जाल्यार गोंयचे भायर तूं ते व्हिडिओ आयकलो आनी तूं कितें मनान चिंतलो अरे हें सामकें आं. मागीर तूं गोंय पावलो तूं म्हणटलो हे लोक कित्याक ओपोज करतात तें खरें. हांवें आयकलां ते व्हिडिओन. तुवें प्रूफ कित्याक पळयला, तुवें डॉक्युमेंट कितें वाचला, तुवें फातराचें बरयलां हें म्हणून ना न्ही. बरें असले वस्तू बरयनात थिंगा पूण खंय आसा रेकॉर्ड. कंटेम्परेनियस रेकॉर्ड, नॉट 100 years later कोण बरयता. कंटेम्परेनियस रेकॉर्ड आसूंक जाय. दोतोर तेणी ते व्हिडिओन कितें म्हटलां की गोंयांत एक खांबो आसा आनी थंय गोंयचे लोक म्हणटा अशेंय म्हटलां तेणी. म्हणजे तुमकां अशें दिसता की हे जे कोण गोंयच्या हितून उठयला आतां तें कितें म्हणलां हांवें सगळें बरयलां. यू एक्झॅक्टली सी द वर्ड्स. कळ्ळें न्ही. तें उतरां बरयलां तें आनी तें लिंक करपाक विथ सेंट फ्रांसीस झेवियर दॅट इज द मॅलिस. म्हाजो एक प्रश्न आसलो म्हणजे गोंयचे जे कोण हिस्ट्रीचे आमचे गोंयकार न्ही हांव सांगता तुका आमचे गोंयकार कोण अशें करून वायट कोणाचें उलयनात. कळ्ळें न्ही. एनिमी जाल्या पासून उलयना अशें कोण. बट आमचे कोण गोंयकार न्ही जाल्यार बेश्टे गोंय रावतात ते आमगे लोकांक फुलोवपा येतात आनी आमचे डिविजन घालूंक सोदतात गोंय काबार करूंक सोदतात. उगडास